नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरांआधी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. फोण्या बेतोड्या बायपासार 2 टू व्हीलरींची हेड ऑन टक्कर. दोगा आगताक गेली. दोग गंभीर घाले जीएमसीन. रॉंग सायडीन आयिल्ल्यान एक्सिडंट. गोंय विद्यापीठान कल्चरल फेस्टिवलान चल्यांक अंडरवेरीर परेड करूंक लायिल्ल्यान बोवाळ. प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी. मनीस हक्क आयोगाची व्हीसीक नोटीस. उठा फाटी सरचे ना. मुख्यमंत्र्याचो आमकां तेको. प्रियोळा येवन भाशणां ठोकतल्यांचेर योग्य वेळ येता तेन्ना उलयता. गोविंदाची तवडकाराक नांव नासतना जाप. आयडीसीचे 2 फील्ड मॅनेजर सस्पेंड. नेम मोडून भितरले भितर रस्त्याचे टेंडर. सब स्टँडर्ड काम मुळावे चौकशेन उघड. कला राखण मंचाचे सुपारी आंदोलन मडगाव रवींद्र भवनार. खर्च व्यवस्थापन जबाबदारी पीडब्ल्यूडीची म्हूण अध्यक्षाची जाप. रवींद्र भवन भाड्याक दिला काय म्हूण प्रश्न. ओ कोकेरो ते सांगोळडा रस्त्याचे काम जमना जाल्यार आमदारकी सोड. आदलो मंत्री परुळेकाराचो आमदाराचेर बाण. केदार म्हणटा यत्न चल्ला. आणि एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश स्किमी सकयल खासा भारत गौरव रेल्वेन अष्ट ज्योतिर्लिंग यात्रा. ऑगस्ट सावन यात्रा सुरू. 12 दिसांचो टूर. खबरो विस्तारान. फोण्या बेतोड्या बायपासार 2 टू व्हीलरींची समोरासमोर टक्कर. टीचर ईशा गावस आणि रायडर आदित्य देसाय आगताक गेली. बाकीचे 2 क्रिटिकल तांकां जीएमसीन घाल्या. एकलो रॉंग सायडीन आयिल्ल्यान हेड ऑन धपको म्हूण पळोवपी लोक सांगतात. हांवें पळयलें बाबा कितें जालां तेंच्यांनी स्वता पळयलें की तें म्हणपाक लागीं हांगा एक कोण तरी सहकारी पंपा कडल्यान स्पिडीन आयला हो वेस्पा स्कुटरवालो. आनी ती ओला स्कुटर आसा पळय ती 2 चलयो आशिल्ल्यो त्यो ताजेर हंड्रेडी मारली आनी ती स्कुटरीची परिस्थिती पळयल्या न्ही कितें म्हणजे ही खंय तरी रॉंग सायडीन तो स्कुटरवालो कंप्लीट रॉंग सायडीन आयला आनी ताणें तेजी गाडी मारला अशें म्हणून ताणें म्हाका सांगलें सगळें डिटेल. आनी आमच्या सीसी कॅमेराचेर दिसता गाडी स्कुटर अशी येता कळ्ळें तुमकां. सो ते वेस्पाचेर स्पिडीन आशिल्लो विदाउट हेल्मेट आशिल्लो. 2 जाण आसले ते. 2 जाण आशिल्ले आनी ती 2 जाणां आशिल्ले. जाल्यार एकटें म्हाका दिसता ऑन द स्पॉट आनी तो चलो ऑन द स्पॉट हें जाला हांगा आनी मागीर 2 जाणां हॉस्पिटलान गेली. बेतोडा जंक्शना कडल्यान जो बायपास सुरू जाता थंय आनी ह्या बायपासाचेर आतां आमी पळयता तो एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हांगासर भितर 2 टू व्हिलरां मदीं हो अपघात जाल्लो आसा. अशें कळटा की एका टू व्हिलरचे 2 चेडवां बसून रायट सायडीन वयताले जाल्यार फुडल्यांच्यान रॉंग सायडीच्यान 2 जाण चेडे फास्ट स्कुटर घेवन येयले आनी एकदम तेंच्या समोरा डायरेक्ट मारली. तितूर जी चेडवां चलयताली तितूर एकले चली त्या स्कुटर वयले एक्सपायर जाली जाल्यार जे रॉंग सायडीच्यान येवन डायरेक्ट फेस टू फेस मारलेली तितूंतलो तो एक चेडो जो आहा तो एक्सपायर जाल्लो आसा. जी चली मेल्ली आहा ते ईशा गांवस हे जे आहा ते 70 रावपी आनी हे टीचर म्हणून प्रोफेशन आसल्याचे. आनी त्याच प्रमाणे जो भुरगो मेला तेजें नांव आसा आदित्य देसाय वय 21 हो रावपी हांगासर बेतोडा. आनी बाकीची जी 2 जाणां आसा ती सद्या सिरियस अवस्थेन आसा आनी ती सद्या जीएमसीन तेंचे उपचार चालू आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंय विद्यापीठान कल्चरल फेस्टिवलान चल्या भुरग्यांक अंडरवेरीर परेड करूंक लायिल्ल्यान सध्या बोवाळ पडला. कल्चरल फेस्टिवलाक खंय हो 3rd डिग्री कॉम्पिटिशनाचो प्रकार. प्रकरणाची विद्यापीठांत अंतर्गत चौकशी चल्ल्या. गोंय विद्यापीठाच्या एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिला मुखार इश्यू आयिल्लो म्हूण विद्यापीठाची सुत्रां सांगता. म्हणजे हाजेर प्रेस कॉन्फरन्स सांगप सुद्दां म्हणल्यार म्हाका वायट दिसता. पूण
whatever information we have received is male students were forced, हांव वाचता मुद्दाम कित्याक सामकें लिटरली सांगपाक सोदता हांव. Male students were forced to parade in their underwear on stage with girl students in the audience who were not allowed to leave and compelled to watch. आता हें रॅगिंग काय सेक्शुअल हॅरेसमेंट काय कितें म्हाका खबर ना. University is always under controversy आणि under allegations. आयचे फ्रंट पेजी न्यूज आयला हेराल्डार की मेल स्टुडंट परेड इन अंडरवेअर एट कल्चरल फेस्ट. तो एक इव्हेंट होता युनिव्हर्सिटीन दर एक वर्सा. त्या इव्हेंटान 3rd डिग्री इव्हेंट असता आणि त्या 3rd डिग्री इव्हेंटान भुरग्यांक नाकाचे करपाक लायता. सो NSUI आम्ही निषेध करता आणि 2-3 वर्सां फाटीं आम्ही युनिव्हर्सिटीक आणि गव्हर्नमेंटाक लेटर बरयल्लो की हे जे इव्हेंट 3rd डिग्री हो बंद करचो म्हणून. पूण युनिव्हर्सिटी आसूं और कावन्सील आसूं इलेक्टेड ते आयकना आणि दर एक वर्सा करीत आहा. आणि युनिव्हर्सिटी ह्यो विशय धापपाचो प्रयत्न करता. तुम्ही पयले जाल्यार पेपर लीक स्कॅम जालो थंय धापपाचो प्रयत्न केलो. आमचो रँक कमी जाता कित्या खातीर कमी जाता, कित्याक गोंयचे टिचर्स आहा म्हणून कमी जाता म्हणून थंय युनिव्हर्सिटी धापपाचो प्रयत्न करता विशय. उदरगतीची कामां आसा तशीच चलतली. मुख्यमंत्र्याचो आमकां पुराय तेंको प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयला. बंदी आसली तरी उटा प्रसंगाक फुडो करूंक तयार म्हूण उटाचेर गोविंदाची जाप. प्रियोळा येवन भाशणां ठोकपी फुडाऱ्यांचेर खंय तो योग्य वेळ येता तेन्ना उलयतलो. प्रियोळ मतदारसंघात जातली डेव्हलपमेंटाची कामां आसा तशीच चलतली. सरकाराचो आमकां तेंको आसा म्हूण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. आम्ही काम करणारे लोक जावन मंत्रीपदूच मेळ्ळें म्हणून आमी काम करतले अशातले कांय गोश्टी ना. कारण आमी काम जें करता तें लोकांच्या हिता खातीर काम. जो फ्लो आशिल्लो तसोच फ्लो आमी मुखार व्हरतले. तातूंत भितर कांय दुम्मत ना. आनी हेजो सरकाराचो आमकां सगळ्यांचो तेंको आहा, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो तेंको आहा. बंदी घातली तरी उटा खंयच्योय आडमेळी आडखळी फुडो करपाक तयार आसा म्हूण आमदारान सांगलें. उता संस्थे कडेन बँक बॅलन्सूय ना. आतां कित्याक लागून हे बंदी हाडिल्ली आसा तो येणारो काळ ठरयतलो. कितल्यो बंदी आयल्यो, कितल्यो आडमेळी जर आयल्यो जाल्यार उता संस्थे कडेन कार्यकर्त्या कडेन ती ताकद आहा त्या सगळ्या अडथळ्याचेर मात करून त्या गोला पर्यंत पावपाचो. तशेंच प्रियोळांत येवन भाशणां करतल्यांचेर वेळ येतकर आपूण उलयतलो म्हूण आमदारान शिटकायलें. त्या विशयी तुमी ताजेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. योग्य वेळ येतलो पळय न्ही त्या वेळाचेर हांव तुमकां आपूण हाडून तांचेर उलयतलो. त्या लिडरांची कॅलिबर कितें आहा ते नंतर योग्य वेळ येतलो पळय तेन्ना तांकां कळटलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आयडीसीचे 2 फील्ड मॅनेजर सस्पेंड. दोगूय खंय कंत्राटी पोस्टार. रस्तो केला मात नेम खुटाळ्याक मारून टेंडर काडला. भितरले भितर कॉन्ट्रॅक्ट दिला. रस्त्याचें कामूय सबस्टँडर्ड. मुळावे चौकशेक उघड. रस्त्याचें काम सबस्टँडर्ड म्हूण एकल्याक दुसऱ्यान टेंडर आपल्या आवयच्या नांवार दिला म्हूण सस्पेंड. तुम्ही 2 जाणांक सस्पेंड केले आहेत न्ही काल. कितें आसलें ते कितें इशू तो? No, we have the administration has found some lapses. While they were in process of tenders and all that, they have found some lapses. Any pending inquiry, they have been suspended. Inquiry choltoli till the charges are verified and proved against them. They will stand suspended. So after that, there will be action. So this is just a preliminary. This is a normal procedure. Which has always followed, because we have to, you can't take action without inquiry. So inquiry will go on, and then once the inquiry comes, we will be able to tell you what action to be taken on. वॉटर मेट्रो टॅक्सी आता गोंयांतूय येतल्यो. रस्त्यार वाडटी येरादारी उणी करूंक आता उदकांतल्यान येरादारी. इनलँड वॉटरवेज मंत्री सर्वानंद सोनोवाला बरोबर हाचेर चर्चा जाल्या. केरळान वचून अभ्यास केल्या उपरांत असलो प्रकल्प गोंयांत हाडपा विशीं कितें ते थारतले म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. केरळांतल्या वॉटर मेट्रो टॅक्सी वरी आतां गोंयांतूय वॉटर टॅक्सी येतल्यो म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हाच्या वयच्यान कोचीक गेले ते मे म्हयन्याच्या 20 तारखेर मिटींग जाल्ली. आनीक कोचीन जसो एक अर्बन वॉटर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप केल्ली आसा त्या धर्तेचेर आमकां गोंयान भितर तें करपाक जाय. सो विथ दॅट इंटेंशन वी हॅड व्हेरी फ्रुटफूल डिस्कशन्स विथ ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर सोनोवाल साहब, and he has extended a positive response to us, saying that
we will collaborate and we will make the best of the navigable routes. म्हणजे आमच्या रिवराचो बरे भशेन वॉटर मेट्रो टॅक्सीस करपा खातीर जे प्रयत्न आसात ताजे खातीर सेंट्रलांतल्यान आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात मदत आनी गायडलायन्स मेळटल्यो. ह्या नेक्स्ट विकाक आमी केरळाक भितर वचून ह्याचो सगळो अभ्यास करून आनीक युनियन मिनिस्ट्रीक आमी आयज ताचे आमचे प्रपोजल दितले. म्हणजे हे कंजेशन जे आमचं रोड ट्रॅफिक आसा आनी मिनिमायझींग दी पोल्युशन्स, then if we can make best use of our inland waterways, that would be ideal. and येणाऱ्या काळान भितर मोठे प्रोजेक्ट inland waterways भितर येतले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळेकर. कला राखण मंचाचे सुपारी आंदोलन मडगांवां रवींद्र भवनाच्या कामाविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नांच्यो जापो तांकां राजेंद्र तालुक्यान दिल्यो. मात खर्च आनी व्यवस्थापन करपाची जबाबदारी खंय PWDची. कला राखण मांड जापेचेर बेजार. रवींद्र भवन भाड्याक दिला काय म्हूण प्रस्न. रिपेअर्स टू फ्लोरिंग ऑफ मेन स्टेज. फ्लोरिंग ऑफ मेन स्टेज जे सायडीन पार्ट आसा पळय हो ही तुका केले पळय म्हणजे वुडन स्टेज पळय ही पार्ट तो केला आनी चालू केले. हे सिमेंटेड पार्ट शुअर म्हण तू हे शुअर म्हण तू 100%. हे सगळे टाइम तू रॉंग असले खंयचे तू काढ मरे हांव तुका कितें काम तू कितें करतलो वचले पळय मरे वचत आता कशें पळयतलो काम खंयचे करता पळय आता तुका थंय हांवें जे सांगला पळय. पळय ओके एट दिस स्टेज आय एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन. आता नोंदून एट दिस आता सो तुम्ही टोटल 37 लाख खर्च केले. कितले खर्च केले तातून हांव कोण ना ते पयशे कोण दिता आमी दिना ते PWD गव्हर्नमेंट. आय एम ट्रायिंग टू अंडरस्टँड. तांचो कितें पळय तुम्ही कोण आतां हांगा भाडेकरू. पळय आमी भाडेकरू दीस प्रिमायसीस दिस ऑटोनॉमस बॉडी फॉर्म एंड दीस स्ट्रक्चर इज गिवन ते जाले. लेट मी ऍड टू इट मागीर परते नाका ताजेर जाले. सगळी थिएटर्सांनी स्टेज एप्रिशिएट केली बेस्ट स्टेज जाले म्हणून. सोशल मिडियाचेर गोंयची बदनामी चल्ल्या, मात गोंयांत तशी परिस्थिती ना. गोंयांत पर्यटन वेवसाय वाडोवपा खातीर गोंयच्या पर्यटनाक चालना दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. पर्यटन जाळवणदारां वांगडा बसका घेतले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांतलें टुरिजम फ्लरीश जावपाक जाय आनी सस्टेनेबल टुरिजम जावपाक जाय. इट इज अ कंटिन्युअसली फॉर द सो मेनी इयर्स. हाज्या खातीर हाची विशेष मिटींग आशिल्ली. फाटले गेले कितलेशेच दीस वेगवेगळ्या सोशल मिडियांतल्यानी बदनाम करपाचो प्रयत्न करतात, बट तशी परिस्थिती गोंयांत ना. खूब बऱ्या पद्दतीची परिस्थिती गोंयांतलो ट्युरिस्ट वाडत आसा आनी आनिकूय वाडचो. आनी ताच्या खातीर लागपी स्टेक होल्डरांची आज मिटींग घेतली. तांचे सगळे इश्यूज आमी आयकून घेतले. तांकां जी सजेशन्स दिवपाक जाय तेंच्यांनी रायटिंगांनी सगळ्यांनी सजेशन्स दिली. ट्रॅव्हल एंड टुरिजम एसोसिएशन्स TTAG गोवा तांच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स जी दिल्या. त्याच बरोबर शेक ओनर एसोसिएशन्स तांच्यांनी आपली सजेशन्स दिल्या. नॅशनल रेस्टॉरंट एसोसिएशन ऑफ द इंडिया तांच्यांनी आपली सजेशन्स दिल्या. हाज्या भायर ताज, हिल्टन आनी मॅरियट हे बीग ग्रुप जे गोंयांत आसा एट प्रेझेंट तांच्यांनी वेगळी सजेशन्स दिल्ली आसा. एक म्हणजे ही इंडस्ट्री फ्लरीश जावपा खातीर गोवमेंटाच्या वेरियस डिपार्टमेंटांनी स्टेप्स कितें घेवपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द तेंचे ट्रेड लायसन्स हे डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान तांकां जर स्ट्रीमलायन करून बेगीन मेळपाक जाय आसत जाल्यार ताच्या खातीरय आमचे पंचायत डिपार्टमेंटाक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विशेष करून डायरेक्टर ऑफ द म्युन्सिपालिटीज हाज्या कडल्यान तांकां काही प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तर DMA हाचे मिटिंगे आशिल्लो ते सोल्युशन दिला. एक्सायज तांकां जो टायम वाडोवन जाय आशिल्लो कित्या खातीरूय बी किंवा तांकां इवन दो परमिट्स ऑन द सॅटर्डेज दिवपाक जाय आसत. इट इज अ टुरिजम स्टेट असल्या कारणान सॅटर्डे तांकां परमिशन दिवची पडटा. पर्यटन भागधारकांच्यो 90% समस्या येवपी विधानसभेत धोरणात्मक पद्दतीन सोडयतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुखार उलयले. विदीन अ मंथ तांच्यांनी दिल्ल्या सजेशनाचेर एटलिस्ट आमी म्हणटा 90% ऑफ द सजेशन्स तांच्यांनी दिल्या पळय न्ही ही येता त्या असेंब्ली पिरियडान आमकां जे अमेंड करपाक जाय, पॉलिसी चेंज करपाक जाय, ट्वीक करपाक जाय त्यो बाकीचे करून तांकां रिलीफ दिवपाचें काम आमचें डिपार्टमेंट करता. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता.
रायबंदरात निवृत्त IAS ऑफिसर सुभाष चंद्रान आपल्या घरा भोवतणी बेकायदेशीर कंपाऊंड बांदला. ताका लागून कुशिकच्या घराची जनेलां उक्ती जायना. ह्या बेकायदेशीर बांदकामा आड थळाव्यांनी आंदोलनूय केल्ले. कसलीच मान्यताय ना. आता CCPन खंय IAS अधिकाऱ्याक कारणां दाखय नोटीस काडल्या. निवृत्त अधिकारी अशी बेकायदेशीरपणा करता ही एक व्हड चूक. ताका दिसता आसतले पयशे दिल्यार कितेंय करूं येता. कायदो फक्त गोंयकारांकूच काय कितें म्हूण उत्पल पर्रीकार उलयलो. लोकांक आपलो सपोर्ट म्हूण तो उलयलो. कालूच हांवें ती ऑर्डर पळयल्या आनी कितें शोकॉस काय कितें दिल्या ती वॉल ती पाळण कितें हें केल्या ती जावकूच जाय डिमॉलिश. बट तातूंत सगळे तिचे इश्यू सॉल्व जायना. तिच्या घरा कडेन एक वॉल वता अशीच ताचेर म्हाका दिसता हें ना ते आमी तिका लिगली कितें असिस्ट करून तरी करचें. सो बेसिकली फूल हे मॅटर रिजॉल्व जावंक जाय. The issue is not just that. Issue is कोण blatantly, especially जो गव्हर्नमेंट सर्विसीन जो काम केला तो हे काम कशें करूं शकता. इधर हांगाचे पॉलिटिशियन ताका दिसता की ताच्या बॉल्सान आसा म्हणजे हांणीच अशी परिस्थिती केल्या आसतली न्ही पयशे घेवन आनी सगळे कितें करूं शकता म्हणजे दिल्लीचो मनीस येवन कितेंय करतलो अशें जे सेंटिमेंट जाता हो बंद जावपाक जाय. दीस इज वन पर्टिक्युलर केस. अशे अनेक कडेन केसीस जाता तांकां एस्पेशली गव्हर्नमेंटान ताणें काम केलां IAS आशिल्ले ते हाव कॅन दे ब्रेक द लॉ. कायदो कितें फक्त गोंयकाराकूच आसा काय कितें गोंयांत आनी कोण जाय तसो कितें जाय तें करतलो. हांगाचे पॉलिटिशियन फक्त दिल्ली वचून लोटांगणां घालतले होच सेन्स येयला. मे बी ताच्या खातीर मे बी तांकां दिसता की ते जाय तें करूं शकता. आदल्या आमदाराची पिड्ड्यार रस्त्यावेल्यान सालिगांव आमदाराचेर टिका. कोकेरो ते सांगोळडा मेरेनचे रस्ते सामके खचल्यात. फोंडकुला बेतोय सारको घाल्लो ना. काम जमना जाल्यार आमदारकी सोड म्हूण दिलीप परुळेकार उलयलो. आमदार म्हणटा यत्न चल्ल्यात बेठीच टिका नाका. पिड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्यांच्या संदर्भात आदलो मंत्री आमदार दिलीप परुळेकारान साळगांवच्या आमदाराची खर टिका केली. सर्कला पर्यंत कोकेरो पर्यंत पळय ते हे आसा रस्तो फोडलेलो आहा आनी 2 मीटर फोडलेलो आहा. म्हाज्या फाटल्यान परत 2 मीटर फोडलेलो आहा पळय हो केन्ना करप. निल्ला वयशी तशेंच फोडलेलें आहा. गांव टू पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट मदीं हे घातल्या बेतो घातला. मदीं ते पेवर बसयल्या तेज्या फुडें हो सिमेंट घातला. ते देवतेक थंय घातला सिमेंट ते सगळें व्हांवून वचून लोकांच्या पसऱ्यांनी गेला. MLA म्हणून निवडून दिला आनी ही जर अशी परिस्थिती आहा सांग बाबा आपल्या कडेन जायना आपूण तें सोडटा जेन जाया. आदल्या आमदारान केल्ल्या टिकाचेर साळगांवच्या आमदाराची जाप. जो वाठार पॉयंट आउट करता तो वाठार जो आसा हो आमकां पडना हो पडटा पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी म्हणजे तेजे फुडें तेजी शॉपाय आसा तो थंय सांगता की ती तेजे फुडल्यान बसी लायता आनी कितें लायता तोय वाठार जो आसा जाल्यार तो वाठार आहा तो हेका पडटा सुगूर पंचायतीक पडटा. तेंच्यांनी सांगतकून हांवें PWDक ताबडतोब सांगलेलें की तो बेगीतल्या बेगीन वचून भरा म्हणून. क्रिटिसिजम करपाक जाय म्हणून करूंक फावना. ज्युरिडिक्शन म्हाका लागना जर ते पर्वरीक लागता पूण जी कामां पेंडींग आशिल्ली म्हाका दिसता ही आमी कामां जाग्यार लायिल्ली आसा. ते अंडरग्रावंड केबलींग लायटीची समस्या आशिल्ली जे तेंच्या कार्यकाळान पूर्ण जावंक नाशिल्ले ते आमी करीत आसा. कितें म्हणजे करपाक जाय म्हणून क्रिटिसिजम करचें न्ही. जर जेन्युअनली कितें आशिल्लें जाल्यार जेन्युअनली ताका ते क्रिटिसिजम करपाचो ताका फूल हक्क आसा. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. बानोड्या गुरुपौर्णिमेच्या निमतान योग विद्यार्थ्यांनी योग शिक्षक दिनेश नायकाचो भोवमान केलो. आपले आरोग्य सांबाळचे सातत्यान योग करचो म्हूण उलो. मुख्यमंत्र्यान गुरुपौर्णिमे निमतान स्वामी ब्रह्मेशानंदाची कुणय तपोभुमीर भेट घेतली. सनातन संस्थेचे गोंयभर फोंड्यां म्हापशा पर्वरे मडगांवां अश्यो 6 सुवातींनी गुरुपौर्णिमा सुवाळे जाले. गोंयभर मनयले गुरुपौर्णिमेचे सुवाळे. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता आपलें आरोग्य निरोगी दवरपा लागून भायल्यान तशेंच भितरल्यान रेगुलर योगाभ्यास हो चालू दवरचो जेणे करून आमचे भितरली नॅगेटिविटी ना जातली. आमचे भितर पॉझिटिविटी वाडटली. आमचो ओरा वाडटलो. आमची आध्यात्मीक उन्नती जातली. सूर्य नमस्कार आसा विविध रोगानुसार आसना आसा ब्रिथींग एक्सरसायज आसा मेंटल एक्सरसायज आसा हे सगळें करीत तर आमचं आरोग्य बरें उरतलें. रेगुलर न चुकता सकाळ फुडें सगळ्यांनी योगा करचो. गुरुपौर्णिमेची परत एकदा हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता. एक वर्स पूण ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी दुसरी वर्स स्टार्ट जाल्लें आसा तेन्ना तुमची सगळ्या कडेन मागता तुमी अशें डेली योगा घेवचे आनी तुमचें आरोग्य बरें सुदृढ दवरचें आनी सगळे दुयेंसां पासून तुमी पयस रावचे. तशेंच हांव आमचे योग गुरू जे हांगा आसात आमचे दिनेश सर तांकां देवा कडेन मागता तांकां बरें आयुश्य दिवचें बरें आरोग्य दिवचें आनी तांकांय अशी आमकां बरी
घेवपाची तर कशी दिवची जवळ 10-15 वर्सां सतत ह्या क्षेत्रांत काम करता विद्यादान करीत आसता. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्त साधून आमी एक तांचो बारीकसो सन्मान करपाक पळयता. तशेंच मुख्यमंत्र्यान गुरुपौर्णिमाच्या दिसा निमतान पद्मश्री जयदेवन स्वामी ब्रह्मेश्वरानंदाक भेट दिली. आज प्रमोदजी सावंत कधी नाही ते आम्हा गोमंतकीयांसाठी भूषणावं वाटतं की सनातन धर्मासाठी हिंदू धर्मासाठी एक पाऊल पुढं टाकून समाजासाठी काम करताना दिसतं. तेच काम जे आहे ते डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी न कोणाला घाबरता न कोणाची पिशाद राखता. सनातन संस्थेचे गोंयभर फोंड्या, म्हापशा, पर्वरे, मडगांव अशा 6 सुवातांनी गुरुपौर्णिमा सुवाळे जाले. एक प्रकारचे एक आध्यात्मिक एक सांस्कृतिक आणि एक दायज जे आसा ते व्यवस्थित सांबाळपाचें काम हे समर्थन परिवार करतात. तांकां शुभेच्छा. आयच्या गुरुपौर्णिमाच्या दिसा सगळ्यांक गुरुपौर्णिमाचे शुभेच्छा. आणि आयजूच आमी फ्रॉम मॉर्निंग आमी 6 गांवांनी आमचे गुरु तांकां भेट केल्या आनी तांचे फेलिसिटेटूय केल्या. स्टुडंट हे फर्स्ट सेकंड थर्ड हे टॉप 3 येता तेंचे आमी फेलिसिटेशन करता. आनी ही परंपरा आमची जायती वर्सां जाली स्वामी मठान सुरू आसा. तशेंच आज झाडांचोय कार्यक्रम केल्लो आसा. पर्यावरणाचे दृश्टीन पळोवंक जाल्यार आज पळोवंक झाड हे भरपूर इम्पॉर्टंट आसा लावा म्हणून आमी एवरी इयर त्याच दिसा झाडांचोय कार्यक्रम करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश स्किमी सकयल भारत गौरव रेल्वेची अष्ट ज्योतिर्लिंग खास यात्रा 5 ऑगस्टाक गोंयच्यान सुरू जातली. 12 ते 13 दिसांचो हो प्रवास मडगांवच्यान सुरू. द्वारकाधीश, नागेश्वर, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, प्रणेश्वर आणि मल्लिकार्जुन अशा धार्मिक स्थळांक भेटी. IRCTCच्या PROन यात्रा सांगली. जो अष्ट ज्योतिर्लिंग जो स्पेशल यात्रा है भारत गौरव ट्रेन के द्वारा वो 5 अगस्त को यहाँ से शुरू होगी. अच्छा, उस गाड़ी में हमारे 2nd AC 3 AC स्लीपर क्लास के कोचेज हैं और जिसमें स्लीपर क्लास का जो वो है वो 23,880 23,880 और 3 AC का 41,060 और 2nd AC का 54,660 रुपये उसका भाड़ा है. और वो 12-13 दिन का पूरा टूर प्रोग्राम है. और इसमें देखिए आपको बताऊं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक पहल है, नीति है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश, उसके तहत हम ये जो भारत गौरव ट्रेन चला रहे हैं जिससे कि हमारे देशवासी, हमारे जो लोग हमारे इन धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकें. और आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो हम आपको अभी एक प्रेस रिलीज हम आपको देंगे. सबको एक मेल कर देंगे. ईमेल आईडी आपका है और बाकी डिटेल हम आप उसको दे देंगे. ठीक है. और ये जो इस जो गाड़ी है भारत गौरव ट्रेन में लोग हैं ना, जो बोर्डिंग पॉइंट्स हैं तो कहाँ से चढ़ सकते हैं. मडगांव से, थिबिम से, सावंतवाड़ी, कुडाल, वैभववाड़ी हैं, राजापुर रोड और ये अपना चिपलून, रोहा, पेन और ये सभी पनवेल इस जगह से चढ़ सकते हैं उस गाड़ियों में. रत्नागिरी भी है. रत्नागिरी चढ़ सकते हैं. ठीक है. ये हमारे इसके पॉइंट्स हैं. और ये इस गाड़ी से द्वारकाधीश, नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर और महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गणेश्वर मंदिर, पल्ली बैजनाथ मंदिर और श्री शैलम मल्लिकार्जुन मंदिर है, उनके ये दर्शन कराएगी ये गाड़ी. पूरा जो टोटल टूर है 12-13 दिन का है, मतलब पूरा. तो उसमें उस हिसाब से उनको प्लान किया है कि 13 दिन के अंदर ये पूरा हो जाए. पैकेज में आपका जो गाड़ी से जो साइट सीइंग के लिए जो बसेस वगैरह अरेंज करना है वो है. आपका खाना पीना सब, रहना पीना सब उसी में. आपको उसमें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है और ये पूरा पैकेज में सभी शामिल है इसमें. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.